गोयच्या वीज पायाभूत सुविधा आणि दरवाढ हाताळपाच्या पद्धती वेल्यान JERC म्हणल्यारूच संयुक्त विद्युत नियामक आयोगाक गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय हांणी टार्गेट केले। बिरेस्तारा जाल्ल्या सुनावणेक गोवा फॉरवर्डा वतीन आपूण हजर आशिल्ल्याचे प्रभुदेसाय हांणी सांगले। लोकांचे टॅरिफ वाडोवन लादू नाकात म्हण मागिल्ले तेन्ना सरकारान लोकांचे आयकुना, पूण आता सरकार वीज खात्याचे आयकता। सरकार कोणाचे बिला वाडून बारीक लोकांक त्रास करपाचे आसा अशे जायते प्रश्न विचारलात म्हणून प्रभुदेसाय हांणी सांगले। JERC चे हियरिंग आशिल्ले आणि हियरिंगाचे कारण म्हणल्यार गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे 2024-25 फायनान्शियल जे अकाउंट्स फायनलायज केल्या ताजे ट्रुईंग अप आशिल्ले। ट्रुईंग अप म्हणल्यार फाटीं जेन्ना लास्ट आमची टॅरिफ इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ वाडिल्ली 2023 तेन्ना पेटिशन नंबर 115/23 गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फायल केल्ले आनी तातूंत ताणें प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर, प्रोजेक्टेड कॅपिटल एक्सपेंडिचर हे सगळे प्रपोज केल्ले ऑन द बेजीस ऑफ वीच इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ वाडिल्ली। तेन्ना JERCन ते प्रोजेक्टेड जे फिगर्स आशिल्ले ते एप्रूव केल्ले आनी आतां गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आतां जे पेटिशन फायल केल्ले आज जे हियरिंग आशिल्ले ते बेजिकली फायनल फिगर्स, एक्चुअल फिगर्स जे 2024-25 आशिल्ले ते ताणें आतां प्रोड्यूस केल्या आनी ते एप्रुवल सोदतात। हे एप्रुवल मेळचे पयलीं JERCची कंडिशन आहा की लोकां भितर हे फिगर्स वचपा जाय आनी लोकांले जे ऑब्जेक्शन, सजेशन्स, व्यूज आसा हे फिगरा बद्दल, हे अकाउंट्सा बद्दल ते प्रेजेंट जावपा जाय। अकॉर्डिंगली आज गोवा फॉरवर्ड पार्टी तर्फे हांव थंय एटेंड जाल्लो आनी आमी एक सबमिशन दिलां जातूंत आमी कितलेशे पॉयंट्स रेज केल्या। आमी मागता की हे सगळे फिगर्स जे आसा पर्टिक्युलर जे आसा ते सारके नात आनी तातूंत ते एप्रूव करचे पयलीं JERCन तातूंत प्रश्न विचारपा जाय, तातूंत इन्वेस्टिगेट करपा जाय आनी ते फिगर्सा फाटल्यान कितें कारणां आसा, कितें ताजी फाटल्यान वेरेसिटी चॅक करपा जाय आनी अशेंच एप्रुवल दिवपा जायना। तो मेन पॉयंट जो आसा तो रिगार्डींग कॅपिटल एक्सपेंडिचर। आतां कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणल्यार जे डिपार्टमेंट नवीं कामां करता, ज्याचे खातीर टेंडर्स काडटा आनी जातूंत लोकांक कॉन्ट्रॅक्ट दिता। 2023 हांणी सांगिल्ले हेच लोक आशिल्ले, चीफ इंजिनियर तोच आशिल्लो, टॉप ऑफिशियल्स तेच आशिल्ले आनी ताणें 256.25 करोडाची कामां गरज पडटली अशें म्हूण तेन्ना हें केलें, सबमीट केल्लें आनी JERCन ते एप्रूव केल्लें। पूण आतां जेन्ना एक्चुअल फिगर्स आयल्या तेन्ना ते सांगता की 1415 कोटीची कामां केल्या म्हणून। सो एक्चुअली ही जवळ जवळ 5 पटीन 6 पटीन वाड जाल्या। तर आमचें मुख्य हें आसा की हे 6 पटीन सडनली वाड कित्याक जाली। 2023 तुमी म्हणटाले की 250 कोटीची कामां पुरो जातली आनी सडनली 2024 येता म्हळ्यार तुमकां दिसता की 1450 कोटीची कामां करपा जाय। हाजे फाटल्यान गरज कित्याक, इतलो लोकांचो पयसो, आमच्या वॉल्सांतलो पयसो खर्च करपाची गरज कितें आशिल्ली की गव्हर्मेंट हो वयलो जो जे एक्स्ट्रा जे खर्च जाल्या ते गव्हर्मेंट एब्जॉर्ब करतले म्हणून। आनी फाटीं 2023 जेन्ना असोच गॅप आशिल्लो आनी आमी गव्हर्मेंटाक सांगिल्लें की हो गॅप तुमी एब्जॉर्ब करात आनी लोकांचेर टॅरिफ वाडयन लादनाकात म्हणून, तेन्ना गव्हर्मेंटान लोकांचें आयकलें ना। पूण आतां गव्हर्मेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची कांयच विचारनासतना आयकता, हें कशें जावपाक शकता। सो इन शॉर्ट हो सरकार कोणाचो? बारीक लोकां खातीर बिलां वाडोवन बारीक लोकांक त्रास करपाचे आनी फक्त कॉन्ट्रॅक्ट व्हडली व्हडली दिवपाची। 200 कोटी खंय, 1400 कोटी खंय, इतली कशी कॉन्ट्रॅक्ट वाडटात? हे सोडून आमी आनी कितलेशे प्रश्न रेज केल्यात, ते सगळे प्रश्नाची उत्तरां आमी रावतले, पळयतले। JERCन हे सगळे आतां इन्वेस्टिगेट करचें आनी खरें कितें तें सोदून काडचें अशी आमची मागणी।